कोण ना काळोख सोडलो ती गाडी आड घातली 4 जाणांनी गाडीर अटॅक केले हॉकी स्टिक घेऊन ग्लास फोडले आणि फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायव्हिंग करता म्हण थंयच पयलीं अटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार तो मार ताका पडलो जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमित न्ही सो म्हाजेर अटॅक केलो हांवें पयली हॉकी स्टिक हांगा घेतली आणि दुसरी मारलेली तकलेरी पण ती हांवें अशी केल्यान हांगा पडली आणि एक तिसरी पण हांगा पडली आणि राजेश मलकणचो तेणे एक ठराव घेतलो थंय म्हणल्यार एक 4 जाणां मदीं की अमिताक मोडून घालपाचो ह्या खातीर सांग्या वयल्यान थोडे म्हाका घरा कडेन सांगपा येयले की अमित रातचो भोंवनाका. आमी आज तुमकां परत सांगता ह्या करप्शनाचेर आमी आनी मुखार सरतलीं आमी भिवची ना कित्याक देवाक एक फावटी कॅन्सराच्या हातूंतल्यान अमिता जिवनदान दिल्लें आनी आज परत ताका देवान हें दिवन दाखयलां की सत्य हें हातूंत खंयच्यान तरी हें जाता. सो आज हांव परत एकदां सांगता गोंया भितर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सामकी कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी सांग्यार तर हें आतां फर्स्ट टायम सांग्यार आतां ऑलमोस्ट हें हिटलरगिरी अशी जावपाक हांगा कायदो सुवेवस्था खंयचीच उरली ना. ज्या वेळाचेर अमित नायकाचेर अटॅक जाता आनी अमित नायक हो आमकां म्हणटा की आपल्याचेर अभिजीत देसाय आनी राजेश गांवकर हाणें अटॅक केलो. एखादे वेळी ताका खबर नासतली हें षडयंत्र रचता आसतना हांव तें षडयंत्र म्हणटा की बाबा राजेश गांवकारागेर काल गणपती आसलो हेची ताणें चांचपणी करपाक आसली. काल ज्या वेळाचेर तेजे इन्सिडेंट घडलो त्या वेळाचेर म्हाज्या घरांत गणपती आसा म्हाज्या घरांत आरती चालू आसा किंवा एखादे वेळ म्हाज्या माथ्यार गणपती आसपाक शकता अशा वेळाचेर आमी थंय वचोन तेजेर हल्लो करप आनी हें कशें शक्य आसा म्हणजे हें एक बेबनाव करपाचो प्रयत्न जावन आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता आतां आमच्या देशांत सगळे कडेन आसा की पुलिसांनी हेजी सखोल चवकशी जावची.